आयज दरेका मळार बायलां फुडें येतात. ताची जायतीं उदाहरणां पळोवपाक मेळटात. आत्मनिर्भर जावपा खातीर दिवचलचे सुवर्णा श्याम साटेलकर हे बायलेन चक्क टॅक्सी वेवसायांत पावल मारून सगळ्यां मुखार आदर्श घाला. सुवर्णा स्वता ड्रायव्हर जावन विद्यार्थी भुरग्यांक शाळेंत हाडपा व्हरपाची जबाबदारी सांबाळटा. हाचो तिका मोबदलो मेळटाच, पूण पालकाचो तिचेर पुराय विश्वास आसा. भुरग्यांकूय ती आपलीच कशी दिसता आनी भुरगीं तिका आपुलकायेन काकी म्हणटा. फाटल्या 1 वर्साच्या नेमान ती हें काम करता. ते चेडवाक धाडटा हेज्या वांगडा गाडये वांगडा. ती एक बायल मनीस आसा, बरें दिसता तिच्या वांगडा धाडपाक. एक खंय तरी अशी सेक्युरिटी कशी बरी मेळटा आमकां. हुस्को उरना की तांकां क्लासीन पावयता, गाडयेन हाडून बसयता, हुस्को कांयच ना. हय, म्हाका खंय तरी अशी खात्री आहा हिका पळोवन खंय तरी आनी बायलां एनकरेज जातली आनी ती बी अशी स्टार्ट करूंक शकता फुडें. बायलांनी फकत घरान बसून रावचे परस आपल्या मदलो टॅलंट फुडें हाडचे असो उलो सुवर्णा हिणें मारला. दिसता की बायलांनी फक्त चूल आनी मूलच करून रावपाक जायना. हांव सकाळचे 4:30-5 म्हटल्यार 4:45 म्हटल्यार उठता. घरांतलें सगळें काम करून जेवण खाण सगळें करून घोवाक म्हाका टिफीन दिवचें पडटा. वयल्यान भुरग्यांक नाश्ता कितें दिवचो पडटा. तें करून हांव सगळें करून हांव भायर 5:45 म्हटल्यार भायर सरता. परत घरा कडेन हांव 9 म्हटल्यार पावता. नर्सरीच्या भुरग्यांची फीज बीन मारून परत घरांतलें कितें काम आसा, झाडू मारप तें बीन आसता घरांतलें, तें सगळें करता. आनी परत आसा तशें मागीर परत 12, 11:30, 12:15 म्हटल्यार परत भायर सरता. 12 परत म्हटल्यार सुरू जाता. 2:30 पर्यंत चालू आसता. मागीर घरा कडेन येवन परत भुरग्यांक वाडटा करता. सगळें जालें की परत 3 म्हटल्यार हांव ट्युशनाच्या भुरग्यांक परत पावपाक वयता. म्हाका अशें दिसता की बायलांनी न्हू खरेंच घरानूच रावन फक्त इंग्लिशीचे बसून गजाली हेचे करच्या पेक्षा न्हू आपल्या कडेन कितें टॅलंट आसा न्हू तो उपयोग करचो. लोकांकूय कळपाक जाय की घरानूच बायल ती कितें करूं शकता अशें आसूंक जायना. आमी कितें तरी फुडें सरपाक जाय आनी आपल्या कडेन दुसऱ्यांक कितें दाखयल्या शिवाय तुका कशें कळटलें लोकांक तुजे कडेन कितें टॅलंट आसा तें. हांव हे लोकांक खातीर करिना, पण म्हाजेच एक घरांतले म्हाका घोवाक एक हातभार म्हाका लावपाक मेळटलो म्हणून हांव हें करता. आनी इतलेंच सांगपाचें. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक.